सेंट झेवियराचे पार्थिव आशिल्ली बसिलिका ऑफ बॉम जीजस ह्या चर्चीत लोकांनी बरीच गर्दी केली। सेंट फ्रांसिस झेवियराचो नोवेना 24 नोव्हेंबराक सुरू जाल्लो। बिरेस्तारा जाल्ल्या फेस्ताक मुखेल प्रार्थना सभेक गोंयांतले तशेंच गोंया भायले धर्मगुरू हाजीर आसले। बॉम जीजस आनी प्रार्थना थळाचेर पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो। चर्च परिसरात मेणवाती, फुलां, मेणवातीपासून तयार केल्ले अवयव व्हड प्रमाणात दिश्टी पडटाले। फेस्ताचे खाजे आनी चण्यांच्या दुकानां बरोबर कपड्यांची, मिठाईची, मातीच्या वस्तूंची आनी हेर बरीच दुकानां थाटात उबारलेली दिश्टी पडटाली। लोकांनी व्हडा प्रमाणात हाजिरी लावन फेस्ताक बऱ्या तरेन फुलयले। आयडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आमी खरेपणी जेजू क्रिस्ताचे शिष्य जातले जाल्यार आज आमी निचो करुया आनी फ्रांसीस शावेरा लागीं त्याचे विणवणेचो आदार आमी मागुया। सदांकाल आमच्या जिवितांत वायट आसा तें, पोजळपण आसा तें आमी आमच्या जिवितांतले निखलावंक, राग, क्रोध, विकोताय आसा तें सगळें निखलावंक आमच्या जिवितांत फकत मोग आनी दया, कोणवाळाय रिगोवंक आमी ताचो आदार मागुया। My dear brothers and sisters in Christ, on the 8th of December, Pope Francis is going to inaugurate the Jubilee Year of Mercy, and he is going to open the door of mercy. And on 13th, the following Sunday, a door of mercy will be opened in a church in every archdiocese, just one church, or maybe in some shrine. Love and mercy are two sides of the same coin, and this is what Pope Francis wants to remind us. आयज आमचो 10 दिसांचो समारंभ आमी सोंपयता। ह्या समारंभाचो फळ कसो आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमी सगळीं भोगसण्यांची आनी काकळुतीची गुणादीक हातयारां जावन देवाचो आदार आमकां मागुया।